येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेकाच्यो हेडलायन्स. वेळ वाडोवन दिवपाक कोर्टाचो न्हयकार. पंचायत वेंचणूक जातल्यो 10 ऑगस्टाक. 12वेर कावंटींग. आयच्यान आचारसंहिता लागू. कॉन्ट्रॅक्टरांनी लायल्या वाट. पणजेच्या रस्त्यांची अवतिका सांगल्या मुख्यमंत्र्याक. मिडियाक सांगल्या बाबूश मोन्सेरातान. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 10 ऑगस्टाक पंचायत वेंचणुको जातल्यो. 12 तारखेक कावंटींग. सरकारी अधिसुचनेत म्हटलां. हाचे आदीं उच्च न्यायालयान राज्य सरकाराक वेंचणुकेची तारीख वाडोवपाक न्हयकार दिल्लो. ओबीसी आरक्षणावेल्यान वाद जाल्ल्यान पंचायत वेंचणुको 3 म्हयन्यां खातीर फुडें धुकल्लेल्यो. मात 15 ऑगस्टा मेरेन वेंचणुको जावपाकच जाय असो आदेश न्यायालयान सरकाराक दिला. उपरांत राज्यान न्यायालयाक वेंचणुको घेवपा खातीर मुजतवाड दिवपाची विनवणी केली, पूण न्यायालयान ताका न्हयकार दिलो. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांत अशी कसलीच तरतूद ना आनी ही याचिका सरकारान न्हू जाल्यार राज्य वेंचणूक आयोगान दाखल करपाक जाय आसली अशें कोर्टान आपल्या आदेशांत म्हटलां, अशें पांगमान म्हटलां. आज कोर्टान एक्सटेंशन दिवपाक मान्य करूंक ना इलेक्शन होल्ड करपाक. आमी 30 दिसाचे टायम मागिल्लो वाडोवन, तो टायम कोर्टान दिवना आमकां आज, आनी आमचें एप्लिकेशन रिजेक्ट केलें कोर्टान. 2 कारणां बेजिकली म्हणटा. ह्या ग्रावंडाचेर सुप्रीम कोर्टान परमिशन केन्ना एक्सटेंशन दिवपाक केन्नाच दिवना अशें म्हणून एक कारण दिलें आसा. आनी दुसरें कारण आसा की हें स्टेट इलेक्शन कमिशनानूय इनडायरेक्टली एप्लिकेशन करूंक ना अशें एक इनडायरेक्टली सजेशन मेळटा ऑर्डरीन. हें एप्लिकेशन गव्हर्मेंटान केलां अशें. आतां हे 3 दिसाचे टायम आसा तो ऑलमोस्ट फाल्यां सोंपता. सो टायम सुप्रीम कोर्टान वचपाकूय 1 दिसा भितर शक्य ना न्ही. 3 दिसांनी सुद्दां शक्य नासता कोर्टान सुप्रीम कोर्टान वचपाक. सगळें गव्हर्मेंट प्रोसिजर करता म्हणसर. सो सद्याचे परिस्थितीन तरी सुप्रीम कोर्टान वचपाक डिफिकल्ट दिसता. आतांची जी ऑर्डर आसा त्या प्रमाणे फाल्यां मेरेन डिक्लेअर करची. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. मडगांवच्या होली स्पिरीट चर्चीची कचेरी आज सकाळी फोडली. सकाळी 7 ते 9 मजगती चोरी जाल्या अशें आसू येता अशें सुत्रांनी सांगलें. नेमके कितें चोरेक गेल्यात तें मात अजून कळूंक ना. फातोड्डे पोलीस प्रकरणाचो तपास करतात. 6:20 तो फाटल्या गेटींतल्यान भितर सरला तेन्ना फादर बेलेंटान प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंटाक मिसाळ्या, ताका क्रॉस जाला. फादर लिलियो सकाळ 6:30 मिसाळ्ळी. फादर लिलियो बरोबर हांवूय घेवना मिसाळ. 6:20 पर्यंत 6:30 हांव वयर येवपाक सोदतालो, येवंक ना. थिंगाच म्हणजे मागणी करूं, थिंगाच मागणी करूंक ना, थिंगाच मागणी करूंक लागलो. हांव मागीर 7 o'clock फकत किचनांत येयलो आनी गेलो. मागीर 7:15 मिस केला. 7:15 मिस केला. मागीर इस्कॉलांत वचूंक जाय म्हणजे रुमांत येयलो. Got to 5 to 8 तेन्ना लॉक मोडला तें पडलें. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकार वा नगरपालिकांनी कितें सांगू, पावसा आदली कामां जावं ती खळयो उसपोवपाची, व्हाळ नितळ करपाची वा उदकाक वाटो तयार करून दवरपाची जायते कडेन केल्ली दिसनात. ताचे पानवळ थळाव्या लोकांक विनाकारण भोगचें पडटा. खोर्ली, म्हापशा, पेडणे आनी कोरगांवच्या पेटेच्या वाड्यार देखूनच न्हंयो व्हांवताना दिश्टी पडल्यो. ही न्हंय न्हू, हो रस्तो म्हापशेच्यान आसगांव वचपी. मदल्या खोर्ले वाठारांतलो रस्तो बिरेस्तारच्या पावसाक लागून सकाळ फुडें असो व्हांवलो. थळावो शेतकार आनी काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डेन सरकाराचेर टिका केल्याच, पूण उदकाचो झोत पळयल्यार लोकांची जीण धोक्यांत आयल्या हें स्पश्टपणान जाणवता. रस्ते अशे तरेन भरून व्हांवप संबंदीत यंत्रणा जागृत आशिल्ल्याचें लक्षण हय. आयचो तारीख सकाळी 7 सुमार इतलो पावस पडलो जे उदीक जे गटरांसून व्हांवन वचोंक जाय पावसाचे हे रस्त्या वयल्यान व्हांवन वयता. भितर आयज अशें दिसता की जी गटरां साफ करता म्युन्सिपालिटी, ही म्युन्सिपालिटी ही गटरां साफ करिना आनी ते नाला जे आसात ते साफ करपाक कोट्यांनी पयशे सरकार दिता कॉन्ट्रॅक्टराक. अशें जावं शकना की रस्त्या वयल्यान उदीक व्हांवन वयता. हे तेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी सिवरेजचे काम केलेले 2012-13 तेन्ना आमचो लेट मिनिस्टर फ्रांसीस डिसोजा बाब आसलो तेन्ना त्या कारकिर्दीन केलेले. आयज आमी 2012-13 स्टार्ट केल्ले, आयज 2022 आसा. आमी 2022 आसल्या कारणान
10 वर्सां जाली खंयच्याच संडासाची बाथरुमाची कनेक्टिविटी हे आयज वॉटर सिवरेज जी पायपलायन घातलेली आहा म्हापसा शहरांत हेका आयज खंय कनेक्टिविटी. आनी हो कोरगांवच्या पेठेच्या वाड्यावयलो रस्तो आसा हाचो पुरावो मेळटा, कित्याक तर ह्या रस्त्या वयल्यान उदकाचे पाट व्हांवतात. हांगा गायब आसा ती गटारां. हें उदक खरेपणी रस्त्यांतल्यान व्हांवपाचें उदक न्हू, वालेतींतल्यान व्हांवपाक जाय आसलें. पूण डिझास्टर मॅनेजमेंट आसूं वा हेर संबंदीत यंत्रणेन पावसा आदी हांगाचो विचारच केलो ना, जाल्यार अशें जावपाचेंच. आनी हो पेडणे हायवेचो देखाव. ह्या हायवेचेर विचित्र प्रकार पळोवपाक मेळटा. जंय वालेती जाय थंय त्यो नाच, जंय नाका थंय मात मारल्यात. रस्त्याक समांतर अश्यो चिखलाचे उदकाच्यो तळयो पळोवपाक मेळटात. हांगाच्या गोंदळाचेर उजवाड घालता पेडणेचो सूर्यकांत चोडनाकार. आता पळोवन गेल्यार प्रत्येक ठिकाणी रस्त्यार जी उदक साचलेलें आहा, प्रत्येक ठिकाणी जो रहदारीचो मार्ग आसा त्या ठिकाणी जी शाळेची भुरगीं आसा ती शाळेची भुरगीं वयताना तांकां सुको म्हणजे जागो सुकोडी जी सुकी जागा जी आसा ती खंय सोदून मेळना. म्हणटुशी न्ही जे गाडीकर वयतात भरलेल्या उदकान ते उदक जे चिखलाचें आहा ते शाळेच्या भुरग्यांच्या कपड्याचेर उडटा. आणि ही जे पयलींचे जे PWDचे कामगार जे असले काहीशे 10-15 वर्सां पयलीं कामगार असले, आता थंय ते PWD परत त्या स्टाफाक घेतलेले ना. म्हणटुशी न्ही कामां सगळीं अडकलेली आसात आणि पयलीं कामां जातालीं तशी आतां कामां ना. म्हणटुशी न्ही आतां म्युन्सिपाल्टी कडेन स्टाफ ना. तेतूर करून जी कामां गटार जे आसा गटारय सगळे पॅक जाल्ले आसात. काही ठिकाणी ओपन केल्ले म्हणजे तेंच्यांनी कचरो काडलेलो आसा, काही ठिकाणी तशेंच आहा. आणि गटार जे आसात ते गटार ओपन नसल्या कारणान रस्त्यार उदक साचता. ते पावसाच्या पयलीं हे काम करूंक जाय आसलें, ते केल्ले दिसना. हायवेक सुद्दां पळोवंक गेल्यार जे MVRन कामां केल्लीं आहा त्या ठिकाणी जे गटार जाय प्रत्येक ठिकाणी काही ठिकाणी आसा, ज्या ठिकाणी गरज ना त्या ठिकाणी आसात आणि गरज जाय त्या ठिकाणी दिसना गटार. आणि ताका लागून जे उदक साचता ते हेचे रस्त्याचे साचता आणि सकयली जी बाजू आसा सकयली माती जी आसा व्हांवून वयता. गोवा 365 खातीर खोर्ली म्हापसा, पेठेचा वाडो कोरगांव आणि पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. पावसान गोंयाक झोडून काडला. ह्या पावसाक लागून रस्ते व्हांवले, रस्त्यार फोंडकुलां पडली, गटारां भरून व्हांवली. त्या उपरांत पणजेच्या पिड्ड्यार रस्त्यांचो विशय आपण मुख्यमंत्र्या कडेन मांडला. पणजेचो आमदार आतानास्य मोन्सारातान सांगले. पणजेचो आमदार बाबूश म्हणटा ताणें राजधानीच्या शारांतल्या बाबत रस्त्यांची अवतिकाय गंभीरतायेन घेतल्या. पणजेचे कांय रस्ते उदकान भरून व्हांवल्यात, जाल्यार साबार सुवातांनी फोंडकुलां पडल्यात. कंत्राटदारांनी पेड्ड्यार कामां केल्यात, हातूंत दुबाव ना. PWD इंजिनियरांनी ही कामां बाबत जाल्ल्याचें सांगलां. बाबूश म्हणटा. The roads are in a bad shape. Actually, just before election, all these roads were hot mix. In 3 months' time, is hot mix kind of the road, and we have already written. I have shot a letter to the chief minister, in fact, to inquire into this thing. Otherwise, need be the officers, whoever of the PWD department engineers, should be taken to task. I think vigilance inquiry should be put upon them. That is very important. I have already written a letter to chief minister. Bijapura, Ribandar, many places, even Miramar also. I think hot mix is, at least it should last for certain years. And for certain years, either the blame should be on contractors to be blamed only, but main important blame should be on the thing who certifies that this thing that he has done a good job. As far as the engineers are concerned, I think engineers should be taken to task. I have written a letter to the chief minister, in fact, to inquire into this the road mess what they have created, the PWD. चर्चा सुरू असलेल्या जमिनी हातसपाच्या घोटाळ्याच्या मुद्द्यार बाबूश उलयलो. घोटाळे केल्ल्या लोकांचेर कारवाय जावपाकूच जाय, पूण ताचो विभाग वा मामलेदार ह्या घोटाळ्यात वांटेकार ना. हो घोटाळो पुराभिलेख विभागांतल्यान आयला आनी मामलेदार फकत प्रक्रिया करपात गुंतला. बाबूशाचे म्हणणे. Land scam is concerned. The Honorable Chief Minister has put a SIT inquiry going on. We had a meeting the other day. Chief Minister has briefed you all on what went on with the meeting. First of all, there is nothing. We have got no link whatsoever as far as our department has got no link. That Mamlar is whatever you are talking about. Because if the scam basically has originated from the archives department, we are not here to check the authenticity of the documents.
I think Mamlalar is not doing that. Mutation is a part and process of the Mamlalar, and everything is been done. The Mamlalar has done everything according to the law. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान माविन गुदिन्योच्या प्रश्नांक जाप दिवपाचें थारायलां. पावर रिबेट घोटाळ्याच्या प्रकरणांतली पुलीस डायरी आनी हेर संबंदीत कागदपत्रां नोंदीत दवरपाक पब्लीक प्रॉसिक्युटराक आदेश दिवचो अशें माविनाच्या वकिलान न्यायालयाक सांगलां. पब्लीक प्रॉसिक्युटर शेनवारा संबंदात जाप दितलो. ह्या प्रकरणाची निमणी सुनावणी 23 जूनाक जाली. ह्या प्रकरणातली फेर चौकशी आदेश न्हयकारपा खातीर न्यायालयान माविनाची याचिका दाखल करून घेतल्या. जिल्लो दंडाधिकाऱ्याक परतून चौकशी करपाचो आदेश दिवपाचो अधिकार ना. तशें करपाचो अधिकार फकत न्यायालयां कडेन आसा अशें सांगून ताच्या वकिलान ह्या प्रकरणातली कारवाय बंद करची अशें मागिल्लें. Nothing has happened today. Matter is for reply now. On the last date, on behalf of accused number 1, there was an application which was filed requesting the court to call for police diary survey. So on that, the PP will have to file the reply. It is fixed for their reply on Saturday. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. परतून एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एक देवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बांगणीच्या गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम फुडें व्हरपाचे सगळे तांत्रीक परवाने खात्या कडेन आसात. उच्च न्यायालयानय आपलो निर्णय दिल्लो अशें घनकूयर वेवस्थापन मंत्री आतानासियो मोन्सेरातान सांगलें. ह्या प्लांटा खातीर निविदा काडल्यात अशी माहिती बाबुशान दिली. बांयगिणीच्या प्रस्तावित कोयर प्रक्रिया प्रकल्पावेल्यान थळाव्यांचे मतभेद जाल्ले असले तरी घनकोयर वेवस्थापन मंत्री आतानासियो मोन्सेरातान सांगले ह्या प्रकल्पा खातीर कोर्टा सयत सगळ्यो तांत्रीक परवाने विभागा कडेन आसात आनी कोणच कोर्टाक न्हयकार दिवपाक शकना. तो सांगता. No, Pune plant has already started. That is biomedical waste. That plant has already started. We'll be floating tenders soon as far as Bangini is concerned. So that also will be. So as far as the garbage treatment plants are concerned, that is work is in progress. No issue. So even this Rajesh Faldesa is saying that we will own करपाक दिवचे ना म्हणून आमी बांगिनी प्लांट कित्याक ऑलरेडी ती घरा बी येयला म्हणून. See, we are going and technical. As far as the technical permission, what we have got, in the matter is in a court also. Court has given us all permission whatsoever. There is no issue there. So ultimately, what we have got to see in front of the courts. Courts are there to decide on that. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आयज जायत्या वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडलो जाका लागून हवामान खात्यान आयज राज्यांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला जो फाल्यां कमी करून येल्लो अलर्ट जारी करतले. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 26 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतले. राज्यांत आयज घोग्यांनी पावस पडलो जाका लागून जायत्या वाठारांनी उदक भरलें जाल्यार कांय कडेन झाडां हुमटावन पडपाच्यो घडणुको घडल्यो. हवामान खात्यान आयच्या दिसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला. फाल्यां सावन कमी जावन 4 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट उरतलो. 4 जुलया मेरेन कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडटलो. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 26 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतलें. फाल्यां चडावत तापमानात 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसांनी वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटली. आयज राज्यांत नेटाचो पावस. आयज ऑरेंज अलर्ट जारी. फाल्यां सावन येल्लो अलर्ट. चडावत आनी उणें तापमान 26 ते 23 डिग्री सेल्सियस. फाल्यां चडावत तापमानात 2 ते 3 डिग्रीन वाड. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसचो.